वाद असता पळय ते दोन्ही सायडीच्यान वाचता। तसो सुदीन ढवळीकर तो जेन्ना काँग्रेसी बरोबर असता पळय सपोर्टान तेन्ना तो बीजेपीचे तासून उलयता आणि जेन्ना तो बीजेपीक सपोर्ट करता पळय तेन्ना तो काँग्रेसीक तासून उलयता। काल लीडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टीचो राहुल गांधीन इलेक्शन कमिशनाक क्वेश्चन केलो की तांणी तो डिजिटल डाटा आसा वोटिंगाचो तो दिवचो म्हणून, कित्याक वोट चोरी जातात, हांगा फेक वोटिंग तयार जावन इलेक्ट जाला म्हणून। सुदीन ढवळीकराक स्टेटमेंट करपाची गरजूच ना, तू फक्त बीजेपीन कुकमाक आधार कसो आसा तुका उलोवपाची गरजूच ना। हो सांगता इलेक्शन कमिशनाची फॉल्ट न्ही, बीएलओ जे पळय आसा तांचो फॉल्ट म्हणून। हे कित्याक उलयलो, हाका इतली मिरची कित्याक लागली ती आमकां सांजचे कळ्ळे। जेन्ना गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा ताणे मडकयचे रोल हाडलो आणि ताजेर 23 बूथ नंबर रामनाथी 24/B हे घरान जी वोटिंग 119 एका घरान 119 वोटिंग नाव वाचली। तातून मुस्लिम, सुतार, ब्राह्मण, सारस्वत, लिंगायत, सिंग, कोण गांधी खंयची नावान एकाच फॅमिलीन रजिस्टर जाल्ली मेळ्ळी। म्हणजे सुदीन ढवळीकर म्हणटा आसतलो की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल रहते हैं भाई भाई, हे सुदीन ढवळीकर प्रूव्ह करपाक सोदता आसतलो। म्हणून जेन्ना पळय काँग्रेस पार्टीच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनान इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप केलो, हाका धोग लागलो तो हे खातीर कित्याक हाच्या स्वताच्या घरान हे सगळें भरला म्हणून हाका उजो पेटलो। ही सगळे पळय वोटर आसा हे वोटरां खातीर हो निवडून येता म्हणटकीर हाका अशें जालें चोराच्या उलटा बोंबा म्हणून पयलींच बोंबो मारपाक लागलो तो आंगार येवचे पयलींच।